गायन करूया. A9, page number 4. A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू कृपा दी. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे बेटेन. आयच्यान नवो म्हयनो जुनाचो म्हयनो सुरू जाता. देवा कारगां दिवया. ह्या म्हयन्यान आमी भितर सरता हांव देखून आदलो सोंपून गेल्ल्या मायाच्या म्हयन्यान जितलें बरेपण आमचे सवेन जालां तेय पासत देवा कारगां दिवया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एरिस्तीन रॉड्रिगीस तुच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी दुखेस्त गराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांची सगळ्यां पासत मागुया. जी कोण आयज सर्जरी करपाची आसात हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमकां खेरीत भाशेन मागणें करूंक जेजू आपणा बराबर आपयता. आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस जेजूचे हे खेरीत मागणें आपल्या आपोस्लां पासत आपल्या शिसां पासत आनी संवसारा पासत जेजू जे मागणें करता ताचेर आमी नियाळ करतले. जाल्यार आयच्या दिसा खेरीत भाशेन सगळे आमचे वडील जे आसात जेजून आपले आपोस्ल म्हणून बिचून काडलेले तांचे पासत जे मागणें केलां आमच्या फिरगोजेच्या वडिलां पासत आमी मागुया. आमची हायरार्की जी आसा तांचे पासत मागुया. आमच्या बिस्प साहेबा पासत मागुया जो कार्डियल जावपाक वेंचून काडलेलो आसा आनी ताचे बरोबर हेर दुसरे जे आसात जे पवित्र सभा फुडें व्हरपाक तांकां जेजून वेंचून काडल्या तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी जायते पावटी आमी आमच्या वडिलां पासत मागचे सुवातेर घडये फकत तांचेर टिका केल्या. जायते पावटी ते जे कितें करतात तांकां सहकार दिवचे बदलेक आमी पयस पयस रावल्या आनी तांचो वावर एके भाशेन पिड्ड्यार करून उडयला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्व जाणार सर्वेस्परा खुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रोग साक्षा बागेवन जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगोणीत जाणवाय ओळखूंक पावयलोय. ताची विनवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणेन फटोव नासतना
भावार्थान थीर रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धोर्म दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभा जाणट्यांक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमचे विशीं आनी आख्खे इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मोदें दारूण लांगडे उप्रासतले आनी ते इंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणां. आपणाक फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक कोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचे भितरले मनीस उप्रासतले. ते खातीर जागृत रावात आनी दुखां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबोन आसतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिडकायल्याय म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगल्या पवित्र केलोल्या बाराबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाचेच रुपयाची, भांगाराची ओ नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बाराबरच्यांचें उदार पोसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्याक कडचें घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड म्हूण व्हड भाग. हे सोम्या जेजूच्या काशा उतरांचो उगडास दवरून कोश्ट करून असोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयले उपरांत तांचे बाराबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोल्याक वेंग मारून ताचो उमो घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताचे तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगल्यान ताका व्हड पोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. पृथ्वीच्या राजांनो, देवाच्या मानाक गायोन करात. म्हणुया. पृथ्वीच्या राजांनो, देवाच्या मानाक गायोन करात. कोलीत कोर देवा, तुजें बोल कोलीत कोर. जेरुजल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयलेलें देवा, तुजें बोल कोलीत कोर. 2 कोरबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जाबाब. पृथ्वीच्या राजांनो, देवाच्या मानाक गायोन करात. पृथ्वीच्या राजांनो, देवाच्या मानाक गायोन करात. मोलबार, पुर्विल्या मोलबार, गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता, आपलो ताळो गोडगोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोल
ओळखून घेयात. जबाब प्रेतमेच्या राजांनो देवाच्या मानांक गायन करात. इस्रायलाचेर पोलजोलीत ताची मोहिमा, कोपाचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बेन दिसता. तर इस्रायलाच्या देवा आखे पोरचेक बोल आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब प्रितमेच्या राजांनो देवाच्या मानांक गायन करात. उद्गार Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. सुम्या तुजें उतर सोत. स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. Sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. Zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui sorbes porak, zui zui. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालों. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंटोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. भाव भयणीनो, जेजूचें हें खेरीत मागणें जुवांवाच्या 17व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा आनी हो आख्खो आवेस्वर खेरीत भाशेन हें जेजूचें मागणें बापा मुखार सगळ्यां पासत जेजू मागता. आयचें हें मागणें खेरीत भाशेन जे संस्कारलोले आसात तांचे पासत, हे 12 आपोस्तल आसात तांचे पासत. आनी 12 आपोस्तल म्हणटात तेन्ना 12 आपोस्तलां फाटल्यान जे ही जबाबदारी आपोस्तलीक जबाबदारी सांबाळटले तांचे पासत. आमकां गोंयकारांक खेरीत भाग, कित्याक हें आपोस्टलीक मिसांव जें आसा तें फुडें व्हरूंक आमचो बिस्मसायब ताका कार्दियाल जावपाक पाप साहेबान विचून काडला. जेन्ना 21 जाणांक पाप साहेबान विचून काडल्यात कार्डियाल जावपाक, तेन्ना आमचोय बिस्प, आमचो गोंयचो बिस्प तातूंत विचून काडलेलो आसा. आमकां एक भाग
जाल्यार भाव भयणीनो, हेच आमकां जे भाग मेळ्ळां कितल्या जाणांनी बरे भाशेन घेतलां काय आनी कितल्या जाणांनी वायट तरेन घेतलां काय. सोशल मिडियाचेर आमी ह्या दिसांनी पळयत जाल्यार जायते फावटी हांसूंक येता. जायते जाण वेगवेगळे तरेन उलयता. चडशे जाणांनी जरूय एकदम बरे भाशेन हें मानून घेतलां की आमकां गोंयकारांक हें भाग, हें आमचें गोंयकारांचें भाग म्हूण. जाल्यार थोडे म्हणपाक जाता आयच्या देवाच्या उतरांच्या आदारान नोश्टे जे आसात ते आमच्या वडिलांचेर पासून आड उलोवपाक लागता. आनी भोव करून चड पावटी कितें उलयतात तें खबर ना, वो आनीक कोणें कितें उलयलोलें, आनीक कोणें सोशल मिडियाचेर कितें घातलेलें ताचेर धरून उलयत आसतले. आनी हें जेजून आदी फुडें सांगून दवरलें आसा. आयच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकता. आयज धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आमी वाचलां. भाग्यून पावलू एफेजाचे पवित्र सभे लागीं उलयता आनी एफेजाचे जे जाणटे आसात तांचे लागीं खेरीत भाशेन उलयता. आनी आदी फुडेंच तांकां सांगून दवरता, हांव हांगासर गेल्या उपरांत तुमचे मदें हांगासर तणटे उपरा आसतले, तुमचे मदें हांगासर घोडे झगडीं केस्तांवां. कित्याक जायते जाण नोश्टे मुखार सरतले आनी वांकडी शिकवण दिवपाक लागतले. चुकीची फटीची शिकवण आसा ती मुखार घालपाक लागतले. तांचेर आड वचपाक जायते जाण जे कोण बरे आसात ते उलयतले आनी मागीर ही घोडे केस्तांवां कशीं सुरू जातलीं. भाग्यून पावलून जें कितें सांगलेलें तें एफेजाचे पवित्र सभेन घडलें. आयज पासून भाव भयणीनो आमचे पवित्र सभेन हें घडटा. आमचेच मदले, दुसऱ्यांची खबर सोड, धर्मभेद करपाचो जो प्रयत्न चल्लेलो आसा तो कुशीन दवरया, तो एक वेगळोच प्रश्न. पूण आमचेच मदले जे क्रिस्तांव म्हणटात, जाणी बावतिजम घेतलेलो आसा, घोडे सगळें तांच्या हातान ना, पदवी तांच्या हातान ना, ते संस्कारलेले न्हय, पूण आपुणूच संस्कारलेले जावन खोटी शिकवण आसा ती आमच्याच लोकांक पयले स्वातेर दितात, दुसऱ्यांकूय खोटी शिकवण दितात. एके भाशेन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेतात. तरी आसतना समजतात की आपण करता तें सारकें म्हूण. जरी तर तांकां कोणें कितें करेक्ट करपाचे प्रयत्न केले, तांच्यो चुकी दाखोवपाक लुवान जरी तर प्रयत्न केले, जाल्यार जे कोण अशें करतात तांचेरूय ते आड वेतात. खोटी शिकवण जाता ते भाशेन मुखार व्हरतात. देंवचार कामाक लागलेलो आसा काय, जायते फावटी अशें दिसता. वय देंवचार कामाक लागलेलो आसा आनी तो जायते फावटी आमचेच मदले जे आसात तांकां विचून काडटा आनी तांकांच वापरता. देखून ही शिटकावणी भाग्यून पावलून एफेजकारांक ही शिटकावणी दिल्ली, शिडूक रावात. असलो वेळ जेन्ना येता तेन्ना शिडूक रावपाची गरज, असलो वेळ जेन्ना येता तेन्ना एकठांय रावपाची गरज. आनी देखूनच जेजून हें मागणें केलें, हांव बापा आनी तूं एक, तशेंच तेय आमचे सारके एक जावं. एक म्हणटात तेन्ना फकत झगडीं केस्तांवां करपाक एक न्हय, पूण जी शिकवण आमी दिता ते शिकवणेन एक. देखून पवित्र सभेची शिकवण भाव भयणीनो सारकी सरळ आसा, निवळ आसा. लिपोवन वो हिडन अजेंडा म्हणटा तसलो घेवन पवित्र सभा शिकयना. जें कितें शिकयता तें उक्तेपणी शिकयता. देखून ही शिकवण दिवपाक जेन्ना आमी एकठांय रावपाक जाय तेन्ना ही हायरार्की म्हणटात आमी, आमचे वडील जे आसात वा आमचे फुडारीपण, क्रिस्ती फुडारीपण आसात, तांचे भोंवतणी आमी जेन्ना एक जाता तेन्ना शिकवणेन तशेंच जें कितें आमी शिकल्या तें आमच्या जिवितांत पाळटा, त्या वरवीं आमी एक जाता. तर भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन एकामेका पासत मागूंक आमकां कायदो. जेजू मागता आमचे पासत, जेजू मागता आपल्या शिसां पासत, आपोस्लां पासत. ते भाशेन आमी एकामेका पासत मागण्यांतल्यान एक जावप एकदम गरजेचें. आनी ह्या मागण्यांतल्यान आमी जेन्ना एक जाता तेन्ना एकामेकाच्या सुखा दुखांतूय आमी एक जाता. जरी तर आमच्या मदल्या कोणाक अपमान जाता जाल्यार सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांक अपमान जाता. जरी तर आमचे मदलो कोण वयर चडटा आनी ताका शाबासकी मेळटा जाल्यार आमचे आख्खे पवित्र सभेक शाबासकी मेळटा, तो आख्खी पवित्र सभा वयर चडटा. असलो एकवट जरी तर भाव भयणीनो आमचे मदें आसा जाल्यार भायर जे भेदभाव करतात, धर्मभेद करतात, आमचे मदें फुटी घालपाक प्रयत्न करतात, ते आमकां लागचे ना. पूण जरी तर आमी आमचेच मदें एक नाव, आमचे शिकवणेन आमी एक नाव,
आमची शिकवण आमकां अजून समजना आनी जायते जाण आमचे मदले ती शिकूंक प्रयत्न करिना पूण आपूण जें कितें शिकयतात तें मुखार व्हरतात जाल्यार हे थोडेशे जाण पासून आमचे भोंवतणी जे फुटी घालपाक सोदतात ते आमकां पुरो आमचो एके भाशेन दुस्पट करपाक पुरो आनी आमचो दुस्पट केल्या उपरांत आमचे जण एकल्याचो दुस्पट करपाक पुरो ह्या पासून ती शिटकावणी आयज आमकां गरजेची आनी हे शिटकावणी बरोबर हे मागणें आमकां गरजेचें आनी व्हडांतले व्हड मागणें भाव भयणीनो ह्या आल्ताराचेर घडटा जेजूचें मांस आनी रगत संस्कारलोलें जशें जेजून म्हणलां ते संवसारांतले न्हय जे विचून काडल्यात आमी म्हणटा आमच्या याज्ञिकांक मनशां मदले विचून काडलेले मनशां खातीर विचून काडलेले संवसारांतले विचून काडलेले आमचेच मदले विचून काडलेले पूण संस्कारलोले जाल्यार ही संस्कारणी जी आमकां दिल्ली आसा ही खेरीत भाशेन परजेचे सेवे पासत ही खेरीत भाशेन पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक पावचे पासत तर ही संस्कारणी फुडें घेवन वता आसतना संस्कारलेले आसात तांचेर सगळ्या वेळार देंवचार भाव भयणीनो घुरी घालता आमचेर सगळ्या वेळार देंवचार घुरी घालता वेगवेगळे तरेन जाल्यार असल्या वेळार आमचे परजेचे मागणें आमकां वयर उखलून दवरता हांवूच म्हज्याच जिवितान ही गोवाय दिवपाक शकता जायते तरेचे असले देंवचाराचे आताक आसात पूण म्हजी पोरजां जेन्ना म्हजे पासत मागता कांयच वायट जायना कोणाच्यान आडावपाक जायना तर परजेचे मागणें आनी आमी सांगाती केल्ले मागणें आमकां जरी तर वयर उखलून दवरता जाल्यार जेजू आमचे बराबर आसा ताणें आपणाकूच आमचे पासत संस्कारला आनी ह्या आल्ताराचेर आमकां तो भेटोवंक ही काय बरी कृपा दिल्या आनी ही आमकां संदी दिल्या तर हेंच जेजूच्या मासा रक्ताचें बलिदान ह्या आल्ताराचेर भेटयता आसतना सगळे संस्कारलेले आसात तांचे पासत मागुया आमचे सगळे बावतिजम घेतलेले आमचे क्रिस्ती भावार्थी आसात तांचे पासत मागुया आमी भावार्थान मागण्यान आनी आमचे क्रिस्ती चालीन एक रावपाक आमकां कृपा मागून घेवया गायन करूया C24 पेज नंबर 38 C24 मातयेचे भांगार करून शोकताय तूं एकाच उतरां माती तूं लागचे जिणे भांगार कर पवित्रात्म्यान तो याद बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वतान तुका भोगता आमचे वतान तो याद बापा जिविताचे तुका भोगता आमचे वतान तुका भोगता आमचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटांचेर उप्रासलेल्या दुस्माना विरुद्ध बागयोन जुस्तीन सगळे सोक्तेन झुजलो तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मनी वांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैतिवन जावंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुस्तीन तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन परजळायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती
आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो दलबरांचो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन आयज आमी दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतले एरिस्तिना आमच्या भयणीची काकूत कर म्हूण मागता. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात आमची तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. पवित्र सुबेचेर जायते तरेची मोडां उपरासलेलीं आसात, भोव करून खोटे शिकोवणेची. आनी आयज आमी उगडास करता बागयोन जुस्तीन मार्तीर मेलो, खेरीत भाशेन पवित्र सभेची शिकोवण राखूंक झुजलो. जाल्यार आमकांय जण एकल्या की जबाबदारी आसा आमचे पवित्र सभेची शिकोवण राखून दवरूंक. ही कृपा आमकां मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Nyaoka Jesu, मोगला tu जेसू bo povi संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदो तुझो मायेनो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदो तुझो मायेनो पाप्यांक सोडूंक पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुजी कोण बालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुताक कुर्सार पिळायलोय. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुजी कोण बालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुताक कुर्सार पिळायलोय. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुजी करुणा आमकां घेवच्या तुजकार वितले काळीज पुताचे. बापा मुझ्या प्रीतीच्या केदी तुजी करुणा आमकां घेवच्या तुजकार वितले काळीज पुताचे.
जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. प्रार्थुया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली. बागयोन जुस्तिनाचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाल दिनवासूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणेन जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. ह्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज जावन आमची फिरगोजेची तरणाटीं तशेंच आमचें डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हाची समारंभणी सुरू करता. आनी आमचे फिरगोजेन करीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांच्या सांगाताक आयज जावन आमी आमचो गांव निवळ करपाक हो सयेक घेता. म्हणटच आयज हो पयलो गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी आमची चिकाली सर्कल जे आसा वयर जावन थंयसान आल्त चिकाली जातलो. आल्त चिकाली जाय तो कचरो आसा जाल्यार तो भरपाक जाय. हाचो अर्थ हो न्हय की आमची पंचायत काम करिना, हें म्हणपाक सोदता. आमची पंचायत काम करता. भोव करून आमचे रस्ते आसात ते साफ दिसतात, तरूय पूण थंयसर जाय तो लोक हाडून कचरो उडयता. आनी थोडेशे डंप्स केल्ले आसात आमच्या गांवांतूच. जाल्यार सगळें पंचायत करतली म्हूण आमी रावत जाल्यार पावस पडटलो, दुयेंसां वाडटलीं आनी आमी हॉस्पिटलांत पावतलीं. हें आमकां जावपाक नाका. देखून आमच्या पंचायतीच्या वांगड्यां बरोबर आमी आमची जबाबदारी मानून घेवया आनी हो ल्हानसो वावर आमचे पासत, आमचे भलायके पासत. तर आयच्या दिसाक चिकाली सर्कल ते आल्त चिकाली आनी देवस्वा हांगासर ही सफाई जातली. आमची तरणाटीं थंयसर येतलीं. सगल्यांनी भायर सरचें आपल्या घरांतलें. 3:45 हो वावर सुरू करपाक केला, कित्याक मागीर सांतांतोनीचीं त्रेजानां चालू आसात. आमकां सगल्यांक सांतांतोनीच्या त्रेजानाकूय वचपाक जाय. देखून सगल्यांनी भायर सरचें आनीक तुमच्या घराच्या भोंवतणी तशेंच अशेंच तुमच्या वाड्यांनी जे डंप केल्ले आसात ते काडून निवळ करचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोनीक मागणी. नोमान तुका सांत आंतोन, नमन तुका सांत आंतोन, तूं वर्तताय तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें फूल निर्मलायेचें आनी अनोंद क्रिस्तांवपणाचो. आनी अनंत क्रिस्तांवपणाचें हांव तुका मानतां हांव तुका मानतां. जाणटिकायेच्या जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी देव मोगाच्या पडव्या आनी कुशाल बरीत जाता आनी खुशाल बरीत जाता. इतल्या देण्यांनी इतल्या देण्यान देवान तुका बोल्ला देवान तुका बोल्ला दिवून दिवून भोव खालतेपण, भोव कालतेपण, काकलूत काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बरवाशान व्हडा परभाश्यान आनी खालतेपणान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. हांव तुजे लागीं मागतां. विनोती कोर म्हूण विनंती कर म्हण ह्या किरकोळा पातक्या पासून ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका जो येता आकांताच्या वेळार आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे लागीं मागतां. ओगीच रावन तुमचें केरीत मागणें भाग्योन तातूंचे मजतीन देवा मुखार दवरात. मागता मागतां त्या मोगा पासून त्या मागा पासून मिनीन जेजूच्या मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय जो तुवें केलोय इतले पावटी इतले पावटी तो तुज्या तो तुज्या हातार हातार खेळटा आसतना खेळटा आसतना एक खोंतीक एक कोणती सांपडलेल्यांच्या संपला आदारा आदारा तूं वळखताय तूं वळखताय कितली म्हाका इतली म्हाका गरज ती गरज ह्या देण्याची या देण्याची जे तुजे वरवीं जे तुजे वरवीं मागता. मागता. पवित्र सभेच्या पवित्र शुभेच्छा सर्व मुखेल्यांक सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तुका समर्पिता. तांकां तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं राख आनी सांबाळ.
म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. फूल म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक सर पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. आसरो जा. काम नाशिल्ल्या काम आशिल्ल्या तरणाट्यांक तरणाट्यांक बरें काम बरें काम आनी फुडार आनी फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या भुरग्यांचे देणे काजारी जोड्यांक काजारी सोड्या तें देणें फावो कर. फावो कर. सर्व भुरग्यांक सर्व भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक बाबार्थान वाड तुजी मजत तुजी मोस लाभय. लाभय. म्हज्या पातकाची म्हज्या पातकाची खरी दूख खरी दूख आनी देवाचो आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग वतो मोग म्हाका जोडून दी. म्हाका सोडून दी. आनी अशें आनी अशें हे जिणेन हे जिणेंत विस्वासान विस्वासान सोम्याची चाकरी करून सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता तुज्या सांगाता सासनाच्या सासनाक सासण्याच्या सासणाक बापाक वाकाणू बापाक वाकाणू ताका बगूं ताका बघून आनी आशिर्वादीत करून आनी आशिर्वाद स्वर्गा राज्यान सरकारान म्हाका पावय. म्हाका पावय. अशें जावं. अशें जावन सगल्या पिडेस्तां पासत खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी मागणें करता. सगल्या पिडेस्तांचो ह्या वेळार उगडास करात. तुमी जरी तर पिडेंत आसात जाल्यार तुमची पिडा देवा मुखार दवरात. आमचो आदार सुमयाच्या नांवार आसा. आनी स्वर्ग आनी संवसार उचला. हे सुमया जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोतितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थन करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्यांची आनी मोतीची पिडेंत कश्टवतल्यांच्या तुज्या चाकरा चाकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या ओतम्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकीत दवरच्या पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखून, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. आमेन. गायन करूया. U25 पेज नंबर 243. U25. Santa Antoni Bogda विद्यांची कुळीच्या तुझ्या